या दिसांनी आमी पयल्या वाचपांत सोलोमन राजाची खबर आयकता। काल आमी आयकलें सोलोमन राजा आपल्या अस्तुऱ्यांक लागून देवा थावन कुशीन सरलो, वांकडे वाटेर गेलो आनी हाका लागून देवान म्हणलें हांव तुका ख्यास्त लायतां, पूण आतां तुज्या काळार न्हय, तुज्या काळा उपरांत। आनी आज आमी आयकलें सोलोमनाच्या मरणा उपरांत आख्ख्या इस्रायलाचे 2 वांटे जाले। उत्तरेचो वांटो ताका इस्रायल म्हूण नांव, आनी जेरोबोआम वो राजा जालो। जेरोबोआम वो सोलोमनाच्या काळार एक अधिकारी म्हणून काम करतालो। तो ताचो पूत न्हय, पूण तो आतां राजा जालो। आनी दक्षिणेचो भाग आसा ताका जुडा म्हूण नांव पडलें, आनी ताचो राजा सोलोमनाचो एकटो पूत रेहोबोआम तो जालो। अशे 2 वांटे कित्याक जाले? देवाक लागून न्हय, सोलोमन राजाक लागून। देवाची शिटकावणी ताणें आयकूंक ना। आयचो आमचो जबाब कितें आसलो? हांव सर्वेस्पर तुजो देव, म्हजे शिटकवणेक कान दी। सोलोमनान देवाचे शिटकवणेक कान दिवंक ना, देखून ताच्या राजाचे वांटे जाले। हें आमच्या जिवितान घडटा। जेन्ना आमी देवाचे शिटकावणेक कान दिना, लुकसाण कोणाचें जाता? देवाचें जायना, आमचें जाता।